विश्व कोंकणी केंद्राचे सगळे जाळवणदार ह्या पुरस्कारांक नांवां सुचोवपी सगळे जाणकार लोक हांकां सगळ्याक नमस्कार करता आनी तांणी म्हाका वेंचून काडिल्ले खातीर तांकां धन्यवाद दिता। आमचे रवींद्र बाब केळेकर, मागीर चंद्रकांत बाब केणी, उदय बाब भेंब्रे आनी हेर जायते जाण ते सदांच म्हणटाले की कर्नाटकांत जे लेखक आमचे कोंकणी लोक आसात ते कानडी स्क्रिप्टांत कोंकणी बरयतात आनी तांची शैली मातशी वेगळी आनी ती कानडी जर हे कळ्ळी भाशा जर कळत आनी ती लिपी कळत जाल्यार खुबशे तांचे साहित्य नागरीक लिपींतल्यान हाडपाक बरो चान्स आसा आनी तें हाडपाक जाय। त्या खातीर तातूंतल्यान कोंकणीचो हे आनी इल्लो घट जातलो, घटमूट जातलो कोंकणीची स्थिती। ती हें म्हज्या मनांत सतत आशिल्लें आनी हांव कसो तरी प्रयत्न करतालो कानडी शिकतलो म्हणून, पूण मागीर एक संद म्हाका चलून आयली आपशींच। ती संद कशी तर शिक्षकां खातीर वेगवेगळ्यो भासो शिकोवपाची वेगवेगळी केंद्रां आसात। तर दक्षिणेच्यो भाशा शिकोवपाचें एक मैसुराक केंद्र आसा, मानस गंगोत्री ह्या मैसूर युनिवर्सिटीच्या प्रिमायसिसा मदीं। ताजे बद्दल एक सर्क्युलर आमच्या स्कुलाक आयिल्लें, हेडमास्टरान तें दाखयलें आनी रोखडेंच म्हजें मन जालें की तो कोर्स करचो आनी 10 म्हयन्याचो कोर्स करपाक हांव मैसुराक 82-83 वर्सां गेलो। थंय बरे तरेन हें शिक्षण कन्नडाचें जालें आनी एक मनात ठरयलें हांवें की ही आतां कानडी म्हाका जमत आयल्या तिचो आनी अभ्यास जावपा जाय जाल्यार कानडींतलीं पुस्तकां किंवा कथा हांचे बी अणकार जावपाक जाय आनी त्या नदरेन हांव प्रयत्न करीत रावलो आनी तातूंतल्यान ह्यो कांय कथा त्यो पयलीं हांवें आमच्या गोंयच्या कुळागर, जाग, मागीर बिंब, सुनापरान्त हातूंत भितर धाडून त्यो अश्यो उजवाडा आयल्यो। तरेन जी भाशा हांवें शिकून घेतिल्ली त्या भाशेचो कळत नकळत म्हजे कडल्यान बरो उपयोग जालो आनी कोंकणीच्या ह्या वाडी भितर म्हजो इल्लोसो प्रयत्न तातूंत पडलो, ह्या खातीर म्हाका खूब खोस भोगता। आनी हें जें विश्व कोंकणी केंद्र आसा तांणी हो पी. दयानंद पै हांच्या नांवान जो पुरस्कार दितात त्या खातीर म्हाका वेंचून काडिल्ले खातीर सगळे जाळवणदार आनी सल्लागार हांकां हांव धन्यवाद दिता आनी कोंकणी खातीर सदांच जी संद येतली त्या संदीचो हांव फायदो घेतलो आनी कोंकणीचो वावर करीत रावतलो अशें आयच्या ह्या खिणाक हांव सांगूंक सोदतां।